मेन रेंट इश्यू आमचो तुमकां खबर फायनान्शियली आतां खंय तरी आमी म्युन्सिपालिटी मातशी स्थिर जावपाक लागल्या. पयलींचे रेंट इश्यू आसा जे आमचे लीज होल्डर न्हू जे आमचे खरेंच ते शॉप लेसी जे मेन लेसी जे ओरिजिनल लेसी आहा तांकां खंय तरी इंट्रस्ट हे लायिल्लो तेंचे रेंट वाडयलेले म्हणून हो खंय तरी हो झरत उरलो. आमदारान 15 वर्सां एज अ कावन्सिलर हो टॉपीक काडीत रावलो बाब दाजी साळकरान. मागीर तो फाटीं एसेंब्लीनूय काडलो पूण तेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी एक तो पयलोच रेट लावन विथआउट एनी इंट्रस्ट मे बी इंट्रस्ट कितें कमी करून तर तांकां जाय असो बसून एक समथींग अरावंड 100+ लोक आसा तांकां एक घेवन आमी मिटींग घेतले आनी तेचेर डिसिजन घेवन फायनल करतले तांकां. तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तुमकां कोणी सांगलें तें हांव नको पूण डेव्हलपमेंटाची वर्क एवरी 25 वॉर्डांनी जावपाक जाय. 15 आमचे खंयचे डेव्हलपमेंटाचे आहा ते जावपाकूच जाय कामां जाल्ले सद्या पेंडींग उरलेला ना. पेंडींग म्हणल्यार कशें आहा तुका सांगलें न्हू आतां आमचे फायली हांगासून DMEन वयता DMEसून UD मिनिस्टराक वयता ते मागीर सायनींग प्रोसेस आसता ताका म्हूण ते एकदां ते डिले जाता कळ्ळें न्हू सायनींग खातीर. आतां कालूच म्हाका हे येयला बाबा ऑलरेडी सायनींग जाल्या म्हणून म्हळ्यार ह्या म्हयन्या भितर ह्या विका भितर आमच्या फायली सगळ्यो सायनींग जावन येतल्यो. तुमकां कितें आहा ना मिसींग कित्याक जालें मिसींग पळय आतां तुमकां सांगलें हांवें पयलीं सगळ्याक पयलीं काँग्रेशन केलें सगळ्यांक आमी डोनेशन काडपाक लागले कित्याक आमचो गणपती हातूंत दिसा जाल्लो थोड्यांनी 5,000 रुपया दिवंक ना ते थोडी बिजी उरली गणपती खातीर. मे बी गणपती खातीर खंय दम लागलो आसतलो म्हण रिलॅक्सेशन मुडांचे आसले म्हणून थोडे रिलॅक्स जावपा खातीर येवंक नासतले पूण मॅक्झिमम आमचो जो कोरम जावपाचो तो येयले बाकीचे कावन्सिलर येयले. बट 16 मिसींग आसले 16 मिसींग आसले आयचे मिटींगेक 16 जाण 14 14 एक एक कारण आसतलें कितें मागता तुका आतां आतां कोण येवंक ना ताका तुमी क्वेश्चन करपाचो. आमी लेटर सगळ्यांक धाडला चेअरपर्सन तुका कशें दिसता कितें जेन्ना इतली ना इम्पॉर्टंट ना प्रत्येक मिटिंगेक येवपाकूच जाय. कसलो कितें प्रॉब्लम आहा तो कावन्सिलर चेअरपर्सन आसा चीफ ऑफिसर आहा ताका प्रॉब्लम. आतां प्रॉब्लम तांकां कितें आसा पर्सनल प्रॉब्लम आसा काय म्युन्सिपालिटी प्रॉब्लम आहा तें हांव सांगूंक शकना. इट्स द बेस्ट वे तुमी तांकां सांगूंक शकता. आता प्रॉब्लम हांव पर्सनली एक चीफ ऑफिसराचेर ब्लेम करूं शकना. हांव पर्सनली चीफ ऑफिसराचेर किंवा चेअरपर्सनाचेर ब्लेम करूं शकना. आमची जी स्टाफ जो आसा पळय एज पर आमचे 20 वॉर्ड आसलेले आनी आयज 25 वॉर्ड जालेले आसा. आमची लोकसंख्या वाडलेली आसा. वेरज दुसरे सायडीक पळयतलो जे आमचे स्टाफ जो आसा पळय तो त्या टायमाचेर स्टाफ आसलो पळय 20 वॉर्ड आसले पळय तेन्ना स्टाफ तेज्यान कमी जाल्लो आसा आनी इतले कमी स्टाफ फूल मॅनेज कशें करतले 25 वॉर्डाचे व्हेरी डिफिकल्ट. आयज वास्को मतदारसंघ एकूच समज पळयतलो जाल्यार 36,000 वोटर्स आसा. मुरगांव पळयतलो जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. दाबोली पळयतलो जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. इतले हेका पळोवपाक लागून नॉट अ जोक हे थोडे स्टाफ म्हाका दिसता बर्डन चड जाता आसलें आमचे स्टाफ. आज मिटींगेतून पयलें आसलें आमकां जेई ना ह्यो बीन आनी जेई मागलेलो आसा. हे जेई आहा पळय जाम जाता काम करून करून कितले करतले. इन्स्पेक्टर आमकां इन्स्पेक्टर आहा ते कमी आसा. इन्स्पेक्टर थोडे इन्स्पेक्टर लिवेचेर गेल्लेलो आसा. सो आमकां स्टाफ मेळना जाल्यार कामां जातली गे. आमची A क्लास म्युन्सिपालिटी तुमी पळयता आसतले हांगा हे एक तरेचे लोक ना हांगा 10 तरेचे लोक आसा. हांगा फूड वेंडर्स कितले आतां फीश मार्केट आसा हांगा पोर्ट आसा म्हणजे पोर्ट आसा हांगा जेटी आसा. हे इतले सगळे सांबाळटले जाल्यार आमकां स्टाफ मेळना. हे स्टाफ मेळना जावपाक जाय. प्रमोशन एक आमी एक LDCक आमी UDCक आमी हेड क्लर्क केलेलो आसा. आतां लॉंग बॅक केल्लो आसा जाय ते 7-8 वर्सां जाल्ल्या आनी आयज खंयसर तरी आमचो पोस्ट एडॉक बेजीचेर केल्लो आनी आयज ताका काडटा आमी सकयल देंवयता. हें सारकें न्हू. डिमोशन दिल्लें म्हणून दिसता पूण ते म्हणटा डिमोशन न्हू आमी फेस केलें थंय दिवंक सोदता पूण तें सारकें न्हू. हांव कितें म्हणटा आमचे म्युन्सिपालिटीक 3 हेड क्लर्क आसा. पयलीं 3 हेड क्लर्क आसताले. आयज हेंच्यांनी आमचे पोस्ट लॅप्स करून उडयलेले आसा. आयज एक पोस्ट लायव्ह आसलो तो सुद्दां लॅप्स जाल्लो आसा. 2 हेड क्लर्क हांव तो रिवायव करून हाडा. पोस्ट आसा आमचो तो रिवायव करून हाडा. आमची A क्लास म्युन्सिपालिटी सगळे A क्लास म्युन्सिपालिटी 3 हेड क्लर्क आसा आनी आमकां एकूच आहा. आमकां तो म्हाजें म्हणणें इतलेंच की चेअरपर्सनान वचोन आमचो सरकार आसा BJP सरकार आसा BJPचो चेअरपर्सन आसा BJPचो MLA आहा BJPचो मिनिस्टर आसा. आमी वचोन तो पोस्ट रिवायव करून आनी दोगांयनी हेड क्लर्क दिवपाचें. हाडून दवरल्या आतां कोणी हाडून दवरल्या कित्याक दवरल्या त्या चेअरपर्सन आमकां कोण रिस्पॉन्सिबल जाता. आमी इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल आमकां चेअरपर्सन येता. सेकेंड ऑफिशियल जर काम करतलो न्हू जाल्यार ते ऑफिशियल जाल्यार चीफ ऑफिसरान किंवा म्युन्सिपल इंजिनियरान पळोवपाक जाय. हांव चेअरपर्सनाक ब्लेम करूं शकना तेणी हाडून दवरल्या पूण कित्याक दवरल्या पूण समज तो चेअरपर्सन आमचो 20 जाणांचो समज चेअरपर्सन तो जाल्यार तेणी स्ट्रेट सांगपाक जाय बाबा ह्या प्रॉब्लम लागून हाडयल्या म्हणून. ते कांयच सांगूंक ना आमकां हाडयल्या म्हणून कांय सांगूंक ना. आतां कोण म्हणटा हाडून दवरल्या म्हणून म्हाका खबर ना.
आतां ताका सांगलें चेअरपर्सनाक सांगलें समज तुका जायना तूं जाल्यार हेल्प करपाक हांव तुज्या वांगडा येता आमी सगळे जाण या DMA कडेन कितें प्रॉब्लम आहा तो विचारया कित्याक सगळे आमी लिगली केल्लेले आसा इतलेच फायल होल्ड करून दवरपाची गरज ना. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ली तेन्ना उलयता उलयता हांवें आमचे जे जिसूडाचे ऑफिशल्स आशिल्ले तांचे कडेन उलयलें की वाय नॉट अ बायोडायजेस्टर एंड वाय नॉट अ सोलर रूफ पॅनल. सो तांणी म्हणलें की आयडिया बरी आसा एंड आय थिंक दे हॅव प्रोविजन्स फक्त ते इम्प्लिमेंट. सो तांणी हांवें म्हणलें हांव एक रेजोल्युशन घेवन हातून सांगलें जाल्यार तशें केलें जाल्यार इट कुड बी वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग्स इन वास्को आनी बायोडायजेस्टर सो दॅट आनी आमी मेंटेनन्सूय मागताले कित्याक एकदां सेट जावन न्ही एटलिस्ट जो मेजर वेस्ट जाता नुस्त्या मार्केट म्हणटकीच वेस्टेज इज हें तातूंतच तुमी वयर आनी प्रोविजन आसा वेजिटेबल फ्रूट ते आतां हळू हळू डिस्कस जातले. सो हे सगळे जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार बायोडायजेस्टर आनी ग्रीन रूफ वूड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मिटिंगेक रेंटाचो इशू आशिल्लो तुमकां खबर आसतलें रेंटाचो इशू म्हाका दिसता आयचे जे आमदार आसात दाजी साळकर ते इवन इन हीज कावन्सिलर डेज कंटिन्युअसली हो रेंट इशू फॉलो अप करताले आनी ताज्या मागीर आमदार जातकरूय म्हणजे हांवूय कावन्सिलर जातकीर ते आमदार जातकीर हो आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप केलो कित्याक खूब जाणांक तो त्रास जातालो. मोस्ट ऑफ देम सिटीन आशिल्ल्या कारणान खुबशे जाणांक तो इशू जातालो. आनी लास्ट टायम जेन्ना आमदार इलेक्शन हांगा असेंब्लीन उलयले लास्ट टू लास्ट सेशनान आनी ताज्या मागीर तेन्ना मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिले की तुमी प्रपोजल दिया आनी वी वील सॉर्ट आउट दीस इशू म्हणून. कित्याक पेपरार आसून कांय ना म्हणजे पेंडींग एंट्री हें इंट्रस्ट आनी तो वेव हे यू नो एक कशें वाडत गेलो तो इशू आनी एक्चुली ताका कांयच ना. सो दीस आमी आज हातूनय म्हणलें की इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना मिनिस्टरान म्हणलां एक प्रपोजल दिया तो आमी आज सजेस्ट केलें म्हणजे मिटिंगेन की रेजोल्युशन घेतलें की आमी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा जे ओरिजिनल लेसीस आसा आनी बाकीचेय आसा तांकां आमी एक मिटींग घेवया आनी वी वील पूट फॉरवर्ड म्हणून की एक स्टेप आमी फुडें घेता एक स्टेप तुमी फुडें घेया आनी खंय तरी हो विशय एकदां बंद करून स्ट्रीमलायन करुया. खंय तरी म्युन्सिपालिटीकूय आज फायनान्साची म्हणजे जे फंड्स देर आर पीपल हू आर रेडी टू पे लोक रेडी आसा पयशे दिवपाक पूण कितें तरी तो इशू जाल्ल्यान रेंट वाडयले तांकां ते नोटिफिकेशन मेळना सिस्टमान एक तर सो एक खुबश्यो गोश्टी आसा ह्यो जर सगळ्यो वेवस्थीत सॉर्ट करतले जाल्यार एक मिटींग आनी ताच्या मागीर प्रपोजल अशें आमी तेजेर कडक असे निर्णय घेतलो की जे मेरेन डेव्हलपमेंट कामां जायना एश्युअर जायना ते मेरेन दुसरी मिटींग घेवपाची ना कॉल आउट करनाका म्हणून अशें सगळ्यांनी कॉन्सिलरांक सांगलें. कारण 5 वर्सां आमकां लोक निवडून दिता आनी लोकांक आमी आन्सर जेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमातून ते आमकां विचारता तेन्ना आमी तांकां आन्सर दिवंक पावना. सो ते डेव्हलपमेंटाचे कामां आमी तांकां करून ह्यो रिजल्ट तांकां दाखोवप आसता. सो आमकां तुमचे कडसून रिजल्ट जाय आन्सर क्वेश्चन नाका आमकां. सो आमकां ही जी नेक्स्ट तुमचे कडेन आतां ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना पास जातली पळय तेच्या उपरांत तुमी मिटींग कॉल आउट करा अशें आमी कडक हेतून उतरान तांकां सांगलेलें आसा. तुमी फाटले रिजोल्युशन कितें केलें अशें खूब रिजोल्युशन आसा. सो लास्टाक चेअरपर्सनान आनी सीओनी सांगलें आमी तेजेर सुटावो काडटले आनी सोल्युशन घातले. इवन आतां लास्ट टायम आमकां तेंच्यांनी गार्बेजीचे कॅमेरा ब्लॅक स्पॉटा तेजेर घालतले म्हणजे ते रिजोल्युशन घेवन खूब तेंप जालो पूण तेजें कांयच जावना. सो आतां सीओनी सांगलां आमी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां. परत दुसरो एक डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आलो. आयज आमकां 3.5 वर्सां जालीं आमी एकूच डेव्हलपमेंट जालें दुसरें डेव्हलपमेंट अजून जावना आसलें. सो तेजेर तांकां विचारलें. सो सीपीन सांगलां फायल ऑलरेडी DMA कडेन एप्रूव जाल्या विथीन एंड ऑफ मंथ ती क्लियर जातली.